दिव्यवाणी 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 मगाच्या बा भयणीनो एक तुमचे जागी एक टेस्टमनी दवरता हांव. आमचो जॉन ताका ताणें एक कश्टांनी म्हणल्यार बी एक आंगड दवरली आनी आंगडी ताच्या हळड्यान एक आंगड दवरली. बरो यार जालो. एक वर्स जाता म्हणटाना आनी एकलो बेंगलोर तावन आमच्या समोरची सोनी हेर धरनासो तोय बेंगलोर रावलो. ताणें बेंगलोरचें गरी करून आयलें, हांगा जागो कोण ताच्या मुखारच दोन आंगड्यो घाल्यो. एक रांदेची आंगड, एक जिन्साची आंगड म्हणून व्हडली जिन्साची, येणे रांदेची आंगड. वो रांदे गिंदे दोन बरो आसलो. वो दोळ्यांतल्यान दुखां आयलीं, कांय यार, आखो इल्लोसो यार, तितल्यान ताका यार, आखो इल्लोसो यार. आनी तशें आनी ताच्या कळ्ळें म्हणना ताका ताणें कशें पळोवचें आतां, कशें मुखार येचें. आनी त्या दाळा मोगाच्यान ताच्या एक भाऊ भायर आसलो आनी ताचें चेडूं BCom शिकतालें. ताणें CA करचें म्हणून आतां कशें ताणें CA करचें. ताका आमी थंय ताच्या भावा कडेन ताणें मागलें. तो बरो उलयनासलो जाल्यारय देवान धाडल्या मनशा बरी तो आयलो. हाच्या दुयेक ताणें आपोवन येयलें. थंय एक कंपनींत इंटरव्यू जालें, काम जालें आनी तें काम शिकोवन तें वयर आयलें. सांबाळता सोडलो आनी ताणें CAची आनी पुरा ती कॅनडाची CAची एग्जाम बरोवन तें गल्फान ताका बरो काम मेळोन आतां तें त्या कंपनींत तें ऑडिटराच्या लेवला पावलां. तो पळय धाडटा. हाचे उपरांत मागीर ते चेडून गेल्ल्या उपरांत म्हणून हाचे उपरांत म्हाका कश्टांच म्हजे कश्ट केले म्हणून एक पयलें ताणें बगुल्लें कश्ट काजारा पयलें. आमचो मस्त वळखीचो तो काजार जाल्ल्या उपरांत एकानाचें एकादाचें नांव आंगड घालना. एक 6-8 म्हयने बरो यार. मागीर ताणें आंगड घाल्ला काय म्हण ताचे कडेन वचून मागलें हाणें. जाल्यार तो घालीत तूं पळय म्हणजे हांव पळयता आमी घाली. आतां ताकाय यार ना, हाकाय यार नातल्या बरी केलें वय तशें. आनी मोगाच्यान आनी पळय तशें आनी ताचे उपरांत आनी हाचे उपरांत म्हळ्यार ताचें चेडूं भायर गेलें, तें कामाक गेलें, बरो सांबाळ मेळ्ळो. हाचे उपरांत ताचें जिवानच बदल्लें. मोगाच्यान एकलो आलो. ताच्या तोंडार संतोशय नासलो, कांय नासलो आनी कांय ना. ताका काम करचें आनी म्हणचें तितलो हॅपीच नासलो तो. ताका एक चेडवाची वळख जाली, तें काजार जावन बसली. ताचे उपरांत ताचे थंय बेजाराय म्हणली तेन्ना संतोश पिवणें सोडलें ताणें, खंत बेजार सोडली, सकयल संतोश हाडलें. एक कुटाम आमी पळयता. तांच्या घरा कश्ट म्हणना प्रायवंत आसात. जोडतेलीं तितलीं नात, भितर पयशे येनात आनी जोड नाडटेलीं कोणी नात आनी करशितालीं सगळ्यांकय कर्स. तांकांय वखदां दयचें, हांकांय वखदां दे, कर्स. त्या वेळार तांचें व्हडलें चेडूं तें ताचें B.Ed जालें. ताका एक गव्हर्मेंट काम मेळ्ळें. बरी एक सैरीक मेळ्ळी बायले गांवचो रिग्गार आसो भुरगो. आनी ताचो आनी एक भावी रिग्गार आसा. बापूय व्हडल्या बऱ्या कामार रावलो, जायतलें आसा आनी इतलो धाराळ मनीस तो तरणाटो भुरगो. आनी तोय मस्त चेडूं हांव सोदतालो. ह्या चेडवा पळोवन BSc B.Ed मॅथमॅटिक्स शिकताले आमी. मॅथमॅटिक्स काणून PU ताणें कॉलेजीन BSc करतना मॅथ्स मेजर काडूंक सांगलें. तशें तें मॅथ्स मेजर काडून B.Ed करून मागीर ताणें MSc केलें आनी तशें तें भुरगें वयर आयलें. हाचें काजार जाल्ल्या उपरांत तांचीं भुरग्यांक कोली हुशार तीं भुरगीं म्हणना. आनी हो तरणाटो भुरगो सगळें बायले तुमी दवरून तांकां कश्ट पळोवन व्हडलो सांबाळ तांकां हाडून दितालो. हाचे उपरांत आमकां कांय ना, ते चिरक्याची वळख जाली. काजाराची डेट फिक्स जाल्या उपरांत ताणें पयशे धाडून सुट गेले. हांगा हाचे उपरांत कांय मेळोना. मागीर एक तुमकां सांगता आमी लतीबाय कॅन्सर जाल्लें. एक बरी जावन येता म्हणटाना परतून आनी एक पळ आयलें. परतून सेकंड सायकल म्हणून किमोथेरापी. तिचे केस वचून जीब काळी जावन, नक्षो काळी जावन ती एक 6 म्हयने बरी जाली म्हणटाना परतून ती कॅन्सराची पिडा तिका आयली. परतून कॅन्सर म्हूण जालें. परतून एक सेकंड सायकल म्हूण सुरू केलें. ताच्या मागीर एक वर्स कितल्या तांतून व्हडली वयर पडली. इल्लो तेंप बरी जाता म्हणटाना परतून तें चड जालां म्हूण आयलें. परतून थर्ड सायकल ऑफ किमोथेरापी. दिजेगी नाका गे दाक्तरान मग थर्ड सायकलय जालें. हाच्या उपरांत आमी म्हळें हाचे उपरांत देव तुका ती पिडा दिवचो ना म्हूण. हाचे उपरांत ना म्हूण. हाचे उपरांत ना म्हूण.
हाचे उपरांत ना म्हणलें तिका तें आतां एक 8-12 वर्सां व्हडना जालीं खंयची ना तिचें सगळें काम ती करता घर आनी पुरा चलयता आनी तें कुटुंब हॅप्पी आसा हाचे उपरांत तिका कांय पिडात ना मोगाचें न्हू पळया म्हाका एक मस्त हाचे उपरांत म्हणलें खंय हाय हाचे उपरांत आफ्टर दीस हाचे उपरांत आफ्टर दीस आय नो प्रॉब्लेम एट ऑल आफ्टर दीस हाचे उपरांत खंय ते जॉबाच्या ग्रंथांत तुमी वाचा अध्याय 2:16 जॉबाच्या ग्रंथान 42 चॅप्टर 42 16 जॉब 42:16 हाचे उपरांत जॉब 140 वर्सां जियेलो ताणें ताच्या भुरग्यां सांगता आनी भुरग्यांच्या भुरग्यां सांगता आनी नात्रां सांगता तो पंतुरां सांगता जियेलो संतोशान सुखान तो जो पंतुरांक पळयता आनी जी संतोशान जियेता 4 संतती ताणें पळयल्यो म्हण आसा 4 संतती 4 जनरेशन हॅप्पी रिलो हाचे उपरांत आफ्टर दीस 140 इयर्स म्हणून मग जॉबाच्या ग्रंथांत 40 अध्याय 42 चॅप्टर आसा 40 अध्याय आसात हे 40 चॅप्टर ताणें ताका जाल्ल्या दोशी रगळे आनी डिफिकल्टीज हाच्या विशयन ताका जाले कितले दोशी कितले रगळे कितले समस्ये कितलीं प्रॉब्लेमां हे 42 अध्याय 42 चॅप्टर्स ताणें भोगिल्ली ती इजा ताणें भोगली ती सजा ताणें भोगले कश्ट वळवळे पिडा शिडा हाच्याच विशयन 42 चॅप्टर्स आसात तसो बिझनस लॉस जालो विबाडलो ताचीं भुरगीं पुरा मेलीं आनी ताची भलायकी बिगडली भलायकी पिड्ड्यार जाली ताची जिणी पळवट जाली तशें इश्ट ताका दुसोवंक सुरू जालें ह्याच विशयन 42 चॅप्टर्स आसात आमकां दिसता की हे रगळे सगळे जिणेंत आनी रगळे ताचो ह्या रगळ्यांत तो मरता म्हण आमकां दिसता ना तशें जायना तरी हाच्या उपरांत जॉब हाच्या उपरांत आफ्टर दीस थंय बरयलां 42 चॅप्टरी ताका जाल्ले रगळे दोशी ताका कितले पुरा कश्ट आयले त्या विशयन आमी चिंताचे बूक मूक जालो म्हूण ना निमाणें देव येता आनी ताका जॉबाक कितें उगडायलें पुरा फाटीं दिता हाच्या उपरांत देव आयल्या उपरांत हाच्या उपरांत जॉब 140 140 वर्सां जियेलो ताणें बारी संतोश भोगले ताच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक नातरांक पंतुरांक सांगी तो हॅप्पी जियेलो म्हूण देव सांगता आमचे संकट आमचे ट्रबल टेम्पररी तात्कालीक मात तुका आयिल्ले कश्ट तात्कालीक मात तुका आयिल्ली सजा ती तात्कालीक मात ते तात्कालीक मात तात्कालीक टेम्पररी शॉर्ट तूं कश्टां वेळार आसूंक पुरो पूण थंय तुजी कथा मुग्दाना तुका कश्टांचो वेळ आसूंक पुरो मस्त कश्टांची परिस्थिती पूण तुजी स्टोरी तुजी कथा त्या कश्टांनी मुग्ध जायना दॅट्स नॉट हाव युअर स्टोरी एंड्स तशें वचना तुजी स्टोरी एंड जायना दॅट लॉस इज नॉट गोईंग टू डिफायन यू तुका लॉस जालो तूं लॉसांत रिणार्थ तूं मरणाय देव तुका कृपा दिता ते रीण फारीक करची तुका थांग दिता ती पिडा तुजी उरली जिणी सत्य नाश करिना ती पिडा तुजी जिणी नाश करिना तो थें तुका सोडून गेलें म्हण्या थोड्यांक न्हवरो सोडून येता थोड्यांक व्हंकल सोडून येता सोडून गेलें म्हण्या तुजी जिणी थंय थावन तूं मोडकोर जावन तुजी जिणी हांगा मूग जाली म्हूण जायना देव तुजें अनफेर सिच्युएशन सरकी नासली परिस्थिती तुजो शेवट तुका रावयना मुखारीची जिणी थंय बंद करिना हाचे उपरांत तुजो न्हवरो पती डायवोर्स इल्ल्या उपरांत तुजी जिणया तुजी व्हंकल डायवोर्स इल्ल्या उपरांत तुजी जिणया हाचे उपरांत आफ्टर दॅट तुजें नियल जिणी सुरू जाता तुजें सक्सेस सुरू जाता तुजी कश्टांची परिस्थिती न्हवरो सरलो लिलीबायचो न्हवरो सरलो तिणें घरांत तिंडी बाजोवंक सुरू केली तिंडी आनी बरून तिकताली लोक तिची तिणें करची तिंडी इतली बरी पोळसवण न्हू नाना तरांचीं खाणां तितलें खाणां तिणें करतली नमच्यो तुकडयो आनी गोली भाजे कितलो डिमांड इडल्यो फोडी पुरक निघताली ती छाकर निघताली लोक येवन हारी येवन घरा व्हरून येतालो लिलीबाय तिच्या भुरग्यांक बरें शिकप दिलें इंजिनियरींग आनी BEd आनी नर्सींग आनी करयलें भुरगीं भायर गेलीं लंडनाक जर्मनीक एकल्यान गेलें ऑस्ट्रेलियांत एकलें आसा आनी एकलो पूत हॉलंड खंय आसा जायतलें हाच्या उपरांत म्हणलें तुका आसा लिलीबाय म्हणटा हाच्या उपरांत म्हणलें एक आसा कश्ट येतात कश्ट उपरांत म्हणलें आसा
आसा. हाचे उपरांत आफ्टर दीस फॉर यू, आफ्टर दीस फॉर यू. तुकाय आफ्टर दीस आसा. आफ्टर दीस तुज्या कश्टा नंतर, हाच्या नंतर तुका आसा ग्रेट जॉय इन युअर लायफ. आफ्टर द लॉस, आफ्टर द सिकनेस, आफ्टर ही केस तांणी घाल्ली. कितलीं वर्सां तावन केस आसली तिका. आतां ताची केस, तांकां एका पारी कश्ट आयले, तांणी केस फाटीं हाडली आनी आतां तांची आज तांच्या नांवार जाली. कितल्या वर्सां तावन 30-40 वर्सां तावन केस जाली. केस हाच्या नंतर हांकां सूख जालें. हांची केस म्हळ्यार जगो तिकलो तांणी. कितल्या वर्सां तावन रिच्याक लॉस, रिची कोलोस वेपार करता लॉस. आतां ताची कथाच बदलल्या. आतां ताणें पोपलां तें विकून कोतल्यो ताचे लागीं दुडू आनी बरो जराबस्त आसा. मोगाच्यानो तुका पिडा येता एका फाटल्यान एक, ताका पिडा. तुज्या कुटुंबांत ताच्या नंतर तुका पिडात ना. हाच्या नंतर तुजी नवे इश्ट तुका मेळटात. हाच्या नंतर नवो अवकाश तुका, न्यू ऑपॉर्च्युनिटी तुका मेळटा. नवी वाडावड तूं वाडताय पयशांनी वयर येताय. तुजी कथा जैतां ताकेर जाता. देखून हाच्या नंतर एक आसा. हें आमी हाच्या नंतर म्हळ्यार देवान म्हाका म्हज्या कश्टा नंतर म्हाका बेसांव दिता. कश्टांत दुखांनींत म्हजी काणी अंत जायना. म्हजी कथा जैतां ताकेर जाता. देखून म्हाकाय एक हाच्या नंतर म्हणल्यार आसा. ताका म्हाका हाच्या नंतर दिल्ल्या देवाक सदांकाल महिमा. आमेन. दिव्यवाणी